मुरगांव बंदरातल्या कोळसो हाताळणीच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभा बरीच तापली। ग्रीन सेजाची वसुली जावं वा कोळशाची हाताळणी सरकार जिंदालाच्या JSW कंपनीक फेवर करता असो आरोप करीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराक घाम काढलो। या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतिल्ल्यान विधानसभेचे कामकाज 10 मिनिटां खातीर स्थगीत करचे पडले। 50% अपघात रस्ते सारखे नाशिल्ल्यान जातात। नव्यान केल्ले रस्ते वीज वा उदकाची पायपलायन घालपा खातीर खणटात। यान पुणे भौशीक बांदकाम खात्याची परवानगी घेतले बगर रस्ते खणपाक मेळचे नात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत घोषणा केली। तशेंच हो नेम मोडपी कंत्राटदारांक दंड दितले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यांनी दिली। गोंयांत वाडपी रस्ते अपघाताविशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। पंढरपुरात गोय सरकाराचे वारकरी भवन उबारतले। वारकरी भवना खातीर पंढरपुरात जमीन दिवची म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांका पत्र बरोवन तशी मागणी केली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगले। पंढरपूर वचपी वारकऱ्यांक आर्थीक मजत करपा खातीर कला संस्कृती खाते वा समाज कल्याण खात्या वरवीं येवजण सुरू करतले। फुडले वारी पयली ही येवजण तयार करता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगला। वारीक वचप्यांक आर्थीक मजत दिवची हे विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेख हांणी विधानसभेत मांडिल्लो खासगी थाराव भोवमतान पास जालो। फाटले 2 म्हयने नुस्तेमारीचेर आशिल्ल्या बंदी उपरांत 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जाली। कुडबण जेटीचेर मात हंगामाच्या सुरवातेकूच कामगारांचो उणाव दिसून आयलो। कुडबणा जेटीचेर गरजेच्या सुविधांचो उणाव आसा। फाटली 40 वर्सां जाली सरकार ड्रेचिंग आनी रिटेनिंग वॉल बांदून दिवपाची फक्त पोकी आश्वासनां दिता अशें बोट धनी सांगतात। दर्यादेगेची धूप हो खूप गंभीर विषय आसा। NIO संबंधित एजन्सी आणि सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक घेऊन दर्यावेळीची धूप कित्याक लागून जाता विशीं अभ्यास करून ती कशी नियंत्रणात हाडूं येता हे विशीं प्रस्ताव तयार करता आणि तो केंद्राक धाडून दिता म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगले। तशेंच दर्यादेगेचेर कसल्याच तरेची परवानगी दितना नेम पाळचे म्हणून CZMP आणि हेर खात्यांक सुचोवणी दितले। पर्यावरणाची जतनाय करपा खातीर पावलां उखलतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। आमदार केदार नायकान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो।
साकवाळ पंचायतीचे सचिव ऑरविल वॉल्स हांचेर दक्षता खात्याची चौकशी जावन लेगीत तांकां अजून निलंबित करूंक ना म्हणून आमदार विजय सरदेसायन तिडक उक्तायल्या। वाल्स हांणी बेकायदेशीर रितीन 1000 परस चड फ्लॅटां खातीर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट जारी केल्ल्याचे विजय सरदेसायचे म्हणणे। या प्रकरणात खंय आमदार विजय सरदेसाय हांणी ठोस पुरावे सादर करून सचिवाक बेगोबेग निलंबित करपाची मागणी केली। चौकशी उपरांत खंय मुख्य सचिवान शिस्तभंगाची कारवाय करून सचिव ऑरविल वॉल्स हांची निलंबनाची सुचोवणी केली। तरी पंचायत संचालकान अजून कसलीच कारवाय करूंक ना। पंचायत मंत्री आणि सरकार वॉल्साची राखण करतात आणि भ्रष्टाचाराक तेको दितात असो आरोप सरदेसाय करता। नावेली नागबोड्डी वाठारात सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर कत्तलखानो गोरक्षकांनी बंद उडयलो। सुमार 700 किलोग्राम गोमांस पिकअप गाडयेन सांठोवन दवरिल्ले जप्त केले। तशेंच एका बैलाक जीवदान लेगीत दिले। ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी हैदर बेपारीक अटक केला। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी ही कारवाय केल्ल्याचे कळटा। सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान दूषित उदक बागा न्हंयत सोडटात म्हणून थळाव्यांचो आरोप। हाका लागून आमच्या शेत पिकांचो नाश जाता, पर्यावरण इबाडटा। हे समस्येचेर बेगोबेग कारवाय करिना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। दक्षिण आणि उत्तर गोयच्या जिल्हा पंचायत पदा खातीर भाजपाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले। दक्षिण गोंयांत अनिता थोरात आणि उत्तर गोंयांत धाकू मडकयकारान अर्ज भरिल्लो। हेर कोणाचोच अर्ज येवंक नाशिल्ल्यान उत्तर गोयच्या जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर धाकू मडकयकाराची बिनविरोध वेंचणूक जाली। उपरांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी धाकू मडकयकाराक परबी भेटयली। मजगतीं दक्षिण गोयच्या जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर अनिता थोराताचोच अर्ज आयिल्लो अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्लोरिना कुलासो हांणी दिली। सोमारा नवे अध्यक्षाचे नाव जाहीर करतले अशें तिणी ह्या वेळार सांगलें। गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। पणजेंतल्या नॅशनल थिएटरा लागसार आशिल्ल्या 3 दुकानांक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी।
सरकारी जमनीचेर आशिल्ली 400 चौखण मिटरांतली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्ले गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक 2025 विधानसभेत मंजूर केले। सरकारी जमनींतली कितलीशीच गोंयकारांची घरां नियमीत जावची हे खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आमठाणे धरणाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आसा। फुडल्या 4 ते 5 दिसां भितर काम पुराय जातले अशें उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले। चड पावस पडल्या कारणान धरणाचे उदक कमी जाले ना, ताका लागून काम करपाक कळाव जालो अशेंय मंत्री सुभाष हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केला। सरकारी जमनीवेली 1 लाखा परस चड घरां पयलेच फावट अधिकृत जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। सत्तरी, सांगे, पर्ये वाठारांतल्या लोकांक फायदो जातलो। तशेंच खोती गांवाच्या बड्डे गांवाक जाल्यार हे विधेयकाचो 100% फायदो जातलो म्हणून सभापती रमेश तवडकरान सांगले। आठवी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेतकी विषयाचो आस्पाव करता। 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष शेतात व्हरता। साखळे वाठारात एग्री क्लिनिक कोर्स सुरू करता अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। अलेक्स रेजिनाल्डाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली। घर पावसात गळटा ते दुरुस्त करतलो जाल्यार कोणाचोच आधार ना घोव आनी भुरगीं उत्पन्नाचे कसलेच साधन ना। सरकारा कडल्यान 2000 मेळटाले तेवूय फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद जाल्यात अशे बाबत परिस्थितीत गवळावाडा निरंकाळची सुमती वेळीप ही दीस काडटा। तिका आदाराचो गरज आसा।
दवल्ली ते नेसाय जंक्शन मेरेनच्या रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याक व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्या लोकांनी रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हणून संबंधित पंचायती कडेन मागणी केल्ली. मात पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या प्रकारान लक्ष दिवचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी वाठारांत पालसण कोसळ्ळे. सुदैवान कसली जीवितहानी जावंक ना. मात पालसण कोसळिल्ल्यान पंडोह डॅमाचो रस्तो तशेंच चंदीगड मनाली वचपी राष्ट्रीय महामार्ग बंद पडला. ह्या घडणुकेक लागून सुमार दोनूय वाटांनी मेळून 200 ते 300 गाडयो आडकून पडल्यात. तशेंच चलत यो वच करपी सध्या फातरावेल्यान वतात. सध्या दरड कुशी काडपाचे काम जुजा पावण्यार सुरू आसा. मजगती पोलिसांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केल्या. देखून बेगीनूच हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जातले अशें कळटा. एके वटेन उत्तर भारतात पावसाच्या सावारान लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसतना दुसरे वटेन मदुराय तामिळनाडूत मात लोकांचे उदका खातीर वळवळे सुरू आसात. थेंकल कदमोई वाठारांतली टाकी चुकिल्ल्यान आतां शेतकार धरून हेर थळाव्यांचे बरेच हाल जावपाक लागल्यात. शेतकारांच्या पिकाची नाशाडी जाली जाल्यार ह्या टाकेचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक उदक ना. देखून संबंधित प्राधिकरणान हाची दखल घेवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करपाचेर भर दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गाझियाबाद उत्तर प्रदेशात कुकर उत्पादन फॅक्टरीचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान 4 जाण जखमी जाली. या घडणुकेत जखमी जाल्ल्यामदी 2 बायलांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जावन तांणी पंचनामो केलो. तशेंच जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फॅक्टरीच्या इमारतीच्या देखरेखी विशीं आता प्रश्न उपरासपाक लागला. सेगीत पावस पडिल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. मान्सून हंगामात सध्या बोंगुरात डेंग्यूच्या केशींनी बरीच वाढ जाल्ली आसा. बोंगूरच्या महानगरपालिकेत फाटल्या सप्तकात 69 केशींची नोंद जाली जाल्यार जुलै महिन्यात वट्ट 442 केशींची नोंद जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. आता मेरेन वट्ट 1685 डेंग्यू दुयेंती सापडल्यात. देखून ह्यो केशी उण्यो करपा खातीर गरजेची पावलां उबारप सुरू आसा अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलां. सगळ्या वाठारांनी सध्या फॉगिंग करून जळारांची पैदास बंद करपाचेर भर दिल्लो आसा. लोकांकूय सादूर रावन काळजी घेवपाचें आवाहन केल्लें आसा.
राष्ट्रीय महामार्गांचेर वाडपी अपघातांचे मूळ कारण ट्रक ड्रायव्हरांची सारखी न्हीद जावप ना, देखून आता हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर महामार्गांचेर एअर कंडिशन अपना घर उबारतले। हांगा दर एका ट्रक चालकां खातीर जेवण तशेंच स्वता रांदपा खातीर खासा सुवात, गरम थंड उदकाची पुरवण, शौचालय तशेंच न्हावपा खातीर सोय सुविधा, पार्किंग आणि न्हिदपा खातीर कुडी आसतल्यो अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी केली। या अपना घरात राबितो करपा खातीर चालकांक 8 वरां खातीर फक्त 112 रुपया फारीक करचे पडटले। तशेंच अपना घरा कुशीक आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाचेर जर तांणी 50 लिटरां परस चड पेट्रोल वा डिझेल भरले जाल्यार तांकां ही सुविधा फुकट मेळटली अशेंय कळटा। चालकांनी आपली बुकींग ऑनलायन पद्दतीन एपांचेर करूं येता वा प्रत्यक्ष अपना घरात वचूनय सेवेचो लाव घेवं येता अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यान दिली। जर तुमकां मसुरी हिल्सांचेर भोंवडेक वचपाचें आसत तर आता पयलींच नोंदणी करची पडटली। उत्तराखंड सरकारान ह्या संदर्भातलो आदेश जारी केला। ऑगस्ट 1 सावन नोंदणीक सुरवात जाल्या। रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in/मसुरी ह्या वेबसायटीचेर वचून नोंदणी करप सक्तीचें। ह्या निर्णयाक लागून मसुरी येवपी पर्यटकांचो आंकडो कळटलो, जेणे करून ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण दवरपाक मजत जातली। तशेंच पर्यटकां खातीर खासा सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक मेळटल्यो अशें कळटा। लंग कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाल्ली वाड चिंताजनक आसा खरी, मात 25% जे दुयेंती सापडटा ते नॉन स्मोकर वा बायलां वा तरणाटे आशिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। लंग कॅन्सराचे दुयेंती चड करून वाडट्या हवेच्या प्रदूषणाक लागून सापडिल्ल्याचे अभ्यासात कळ्ळा। देखून ही खूप गंभीर बाब आशिल्ल्यान खंय तरी प्रदूषणाचेर आळो हाडपाची गरज आसा, नाजाल्यार मनशाचो फुडार अशाच रोगांक लागून सोंपतलो हातूंत दुबाव ना। जे डिमेन्शियाची दुयेंती असतात तांच्यामध्ये डिमेन्शियाची लक्षणां ही 3.5 वर्सां आधीच स्पष्ट दिसून येतात अशें एका अभ्यासातल्यान उक्ताडार आयलं। डिमेन्शियाच्या लक्षणांमध्ये याद उरप ना म्हणल्यारूच विसर पडप, उलयतना शब्द सुचप ना, कोफुसांव जावप, मनशाच्या मुडात आणि स्वभावात परत परत बदल जाणवप ही महत्वाची लक्षणां आसात। देखून दोतोराकडेन संपर्क साधून बेगोबेग उपचार घेवपाक जाय अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें आसा। फाटली 6 वर्सां जाली भलायके संदर्भात केल्ल्या अभ्यासात मनीस ताका गरजेची आशिल्ली न्हीद केन्नाच पुराय करिना। न्हीद सारकी पुराय जावप ना किंवा गरजे परस चड न्हिदप हेवूय तितलेच धोकादायक आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। मनशाक गरजेची तितली न्हीद जाली ना जाल्यार वट्ट 172 परस चड दुयेंसां जावपाची भिरांत आतां उक्ताडार आयल्या। हातूंत किडनी फेलियर, गोडेमूत सारख्या दुयेंसांचोय आस्पाव आसा। मुळात ही लक्षणां खूप आदींच सुरवात जातात पूण दिसपाक कळाव जाता, जाका लागून रोगांचेर उपचार घेवपाक कळाव जाल्ल्यान चड आड पडटा अशेंय दिसून आयलां। कामाच्या व्यापाक लागून मनीस आजकाल न्हिदे कडेन दुर्लक्ष करपाक लागला। देखून दर एकल्यान आपली न्हीद पुराय करपाचेर सक्तीन भर दिवपाक जाय।